इंडक्शन आशिल्लें तेन्ना आमकां न्यूज मेळ्ळो की सांग्यार हायर सेकंडरी स्कुलान सिलिंगाच्या कुडको पडून स्टुडंट्स इंजर्ड जाल्या म्हणून. सो इमिजिएटली आमी थंयच्यान भायर सरले आनी हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवन जे पेशंट आसा ताका आमी आज मेळ्ळे आनी ताची वासपूसूय केली. आमचे बरोबर आमदार आशिल्ले, आमचे बाकीचे लिडर्सूय आशिल्ले आनी कितें जालें तेंय ताजे कडल्यान मातशी गजाली समजली आमकां. ताजे म्हणण्या प्रमाणे की सिलींग आनी फॉल सिलिंगा भितर गॅपा भितर माकड बसतात. आतां ते सरकारांतलें माकड काय खबर ना, पूण ते माकडांक लागून तें सिलींग पडलें आनी ते 3-4 भुरग्यांचेर पडलें. शी वॉज अनकॉन्शियस. आतां कॉन्शियसनस आयला ताका आनी ताणें सांगलें अशें मागीर आपल्याक कांय खबर ना म्हणटे. 3 काय 4 भुरग्यांचेर हें सिलींग पडलें सांग्या हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट जे आसा त्या स्कुलाचेर. ताका लागून आमी आज तांचे सध्या कंडिशन कशें आसा त्या भुरग्याचें तुमचे? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन रायट नाव. आत्तां ताका म्हणजे एक अर्द वर पावण वर जालें शी इज गेन कॉन्शियसनेस. सर लायिल्ले आसा ताका मेडिसिनूय चालू आसा. शी विल बी कॅप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एज फार एज टोल्ड आसा. 24 वरां ताका पळयतले म्हणून आनी मागीर डिसिजन घेतले डिस्चार्ज करपाचें काय कंटिन्यू करतात. भितर इंटरनल कितें आसा तें अजून कांय ताका खबर ना. सो दे वील फिगर दॅट आउट. सो अशें ताका सांगलां आनी देन डिसिजन वील बी टेकन बाय टुमॉरो वॉट वील बी फर्दर कोर्स ऑफ मेडिकेशन. रुरल एरिये भितर अशी जी स्कुलां आसा ती चलपाची कंडिशनानूच ना, पूण सरकारान दक्कल स्टार्ट करता तशी करून हीं चलयता आनी असली परिस्थिती घडटा. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय प्रत्येक पावण्यार सरकार फेल जाल्लो आसा. एज्युकेशन आसूं, हेल्थ आसूं, रस्ते बेसीक गरजो, उदक आसूं, एम्प्लॉयमेंट अशें प्रत्येक पावण्यार फेल जाल्लो आसा. पूण स्कूल म्हणल्यार हांव सदांच सांगता, हांव एक शाळेंतल्यान शिक्षणांतल्यान घडिल्लो भुरगो. आमच्या वेळार जी प्रायमरी शाळा मेर्शें आशिल्ली ताची परिस्थिती आज अशी आसा की ताजेय सिलींग पडटा. तशीच थंय स्कूल चलता. सरकारी प्राथमीक शाळा मेर्शें अशी चिमलाय परिस्थिती ती जाल्यार कालापुराची तर सांगपाची गरज ना. आज काल आमी पळयलें कोणाचे तकले भुरग्याचे सिलींग फॅन पडलो, आज सिलींग पडलें. म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे कडेन आनी गोंयच्या फ्युचरा कडेन हें आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव. इमॅजीन ते भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकलेर हें पडून पर्मनंट इंजरी जाल्ली, कितें जालें, सगळीं भुरगे ताजो फ्युचर कितें. तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज जो खेळी करता ती खेळी म्हाका त्या सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम केलो म्हणून जायना. काल सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक, अरे कॉन्ट्रॅक्टराचेर वयर दवरपा PWD इंजिनियर ना तुमचे, GSIDचे जे इंजिनियर्स ना जाणी हें पळोवंक जाय आशिल्लें. आज आमचे आमदार जेन्ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोग्रेसाची कामां करतात स्वता वचून पळयतात कशें चल्लां तें लक्ष दवरपाचें. जो स्थानीक आमदार जे इंजिनियर्स आसा हे रिस्पॉन्सिबल आसा तितलेंच. जितलो की तो कॉन्ट्रॅक्टर क्वॉलिटी ऑफ वर्क कॅन बी कॉम्प्रोमायज बिकॉज 40% जालां म्हणून सांगता. आतांचे कॉन्ट्रॅक्टर हांव तेसो उलयतालो कोण पावलो आमी कामाक घेवपाची गोंय सरकारची बंद केल्या. 30% 40% दिवचे पडटा म्हणपालो कमिशनाक. कशें दितले? मंत्र्याक सेपरेट, आमदाराक सेपरेट, मागीर तांचो लोकल लिडर येता कांय नाही जाल्यार. तर म्हणजे हे सगळे परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सरकार हो कमिशनाचो सरकार जाला अशें दिसता. आनी ताजो प्रत्येक आज आमी पळयलो तो सिलिंगां पडटा. इमॅजीन कर आमी त्या दिसा आनी खंय तरी गेले, कोडार गेल्ले. कोडार आमी जेन्ना IIT ओपन करपाक गेल्ले पयलीं तेन्ना म्हाका दिसता आमचे कोडाराक आमकां थंयच्या लोकांक जाणारी बालवाडीची परिस्थिती म्हणपाक सारकी ना. म्हणजे बेसीक नेसेसिटी ऑफ स्कूल्स इफ गव्हर्मेंट इज फेलिंग. आय डोंट नो वेर गव्हर्मेंट शूड लूक एट. आनी ते दोगांयनी एक काम बरें केलां आमचे क्रूज बाबा सुद्दां NGO दोगांयनी स्कूल आनी एज्युकेशन सेक्टराचेर मोर कॉन्सन्ट्रेशन दिलां. आय थिंक गव्हर्मेंट शूड लूक एट दीस होल सिच्युएशन. त्या बोळान आज हांगाची परिस्थिती पयली, हांगची परिस्थिती ताच्या फुडली. बरेंच थंय कितें जालें आनी हांगा आयलें आनी हांगा खरोच कितें ताका ट्रिटमेंट मेळटलो. डॉक्टर बरे आसूं पण फॅसिलिटी जेन्ना सामक्यो अश्यो खालच्या लेवलाच्यो आसता तेन्ना भंय दिसपाक लागता. म्हणून लोक प्रायवेट हॉस्पिटलांनी घालपाक लागतात. बाकीच्या भुरग्यांक मेडिकल एड दिवन धाडली दिसता. 3 जाणांक काय 4 जाणांक कोण आशिल्लो आमकां एक्झॅक्ट नंबर खबर ना, पण तांकां मेडिकल एड दिवन धाडले. हाका तकलेक सूज आसा. नोटीस मदर वॉज शोईंग अस की ताका हांगाच्या हांगा सुजलां म्हणून आनी कॉन्शियस नासले ते. त्यामुळे probably now the doctors will decide what is the how medically trained is something, but they will decide what is the further. सर क्वॉलिटी सामकी कॉम्प्रोमायज जाता. आतां फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जाता त्या रोडाचेर. आतां रोड घायला 2 म्हयन्यांनी तेजे फुडोन पडटात. तसलें आतां स्टुडंट आतां स्कुलांनी जावपाक लागले. फॉल सिलींग जालें तेजी क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाली आसतली आनी ते फॉल सिलींग माकड भितर कितल्यान गेलो ते नोडे आसूं सो थिंग तेंय मेंटेनन्साचें चलून आसतलें आनी माकडाच्या वेटान ते फॉल सिलींग पडले.
पडलें पूण भुरग्यांचें पडलें. सो आतां भुरगीं शिंकपा वयता थिंगा आतां कितें आतां स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडलें. रस्त्याचेर काय घालता तेन्ना आतां स्कुलां भुरग्यांनी हेल्मेट घालपाक वचपा पडटलें. सो ह्या कॉम्प्रोमायज जाता. सो थिंगा क्वॉलिटी म्हणजे आतां इंजिनियरांनी काम आसता बरें तें केलां ना ते मॅटेरियल यूज केलां तें बरें आहा काय ना तें इंजिनियरांनी चोवपाक जाय. नाजाल्यार आमच्या हे भुरग्यांकूय तेंची लायफ रिस्काक आसता. आतां 12th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक तें फ्युचरा फाल्यां परमनंट ताका इंजरी जाल्यार ताका कोण पोसतलो. हे भाशेन दुसरीय भुरगीं फाल्यां स्कुलां वचपाची भितली अशें करून फॉल्स सिलिंगां पडटा जाल्यार. सो हे गोवमेंटान आनी तशेंच आमची क्वॉलिटी आमचे इंजिनियर इन्चार्ज आहा तेमी चोवपाक जाय आनी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक जाय आनी भुरग्यांची सेफ्टी सांबाळपाक जाय. तें बरें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.